बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भयणी भावनो मिसान वांटकीत आसतना फिलोमेना गोमिसे आमची भयणी पासून मागुया सर्गीच्या बापान आपली शांतीन तिका घेवंक. तशेंच मागुया अंतरलेले फिलोमेना पिंटू हे आमचे भयणी पासून पियाले मरून. आज आपलो वाडदीस समरमता मारिया फेरांव तिचे पासून मागुया. लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात आमचो भाव आनी भयण आग्नेल आनी हरिता क्रूज. आनी आज आमी 7वो बुधवार करता 10 बुधवारांतलो. माय मारी आमकां एक एकल्याक देख देवाच्या संबंधाची मागण्या उद्देशी बापाक ती लागीं आसली. आमच्या जिवितांत वेळ काडूंक आनी भोव करून ह्या ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत ह्या तेरसाच्या मागण्यांतल्यान देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पाडूंक आमकां एक एकल्याक हे मिसा बेडींतल्यान कृपा मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून दोनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यन सदांच संकवाद मरीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसून आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची मागणी गरजो बापाक उबारुया. सर्पवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणित मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतेल्यांक तांकां फाव जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन आमकां तुज्या भुरग्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी सगळें जें आमी मागूंक फुडें सरना तें पुरान तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. बागेवन पावलून गालिसियेकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, पेद्रूक पयले फावटी मेळ्ळ्या उपरांत
14 वर्सांनी बार्नाबासाक घेवन हांव नव्यान जेरुजाल्याक गेलो आनी तिताकूय हांवें म्हजे बराबर व्हेलो. देवान म्हाका अशें कळीत केलें देखून हांव थंय गेलों आनी जे मानाचे फुडारी आसले तांचे मुखार हांवें विदेशा मदें परगटीत आयला ते शिवोट्टमान एकांती घालें ना तर हांव निर्फोळी वावुरता वो वावुरलो अशें घडये जायत आसलें. पूण सुनोत केल्ल्या शिवोट्टमान परगटचें काम पेद्रूक दिलें तशेंच सुनोत करूंक नासलोल्यांक तें परगट करचें काम म्हाका दिलें म्हूण तांणी वळखून घेतलें. तर सुनोत केल्ल्यांचो धर्मदूत जावचे खातीर जाणें पेद्रूक नेमला ताणेंच आमकां विदेशा सोरी धाडला आनी जाकोबान केफासाक आनी जुआवान ह्या पवित्र सभेचे खांबे म्हूण लेखलोल्या मनशांनी म्हाका दिलें देणें मानून घेवन आमी विदेशा सोरी आनी आपणे सुनोत केल्ल्या सोरी वेचे म्हूण थारायलें. आनी एकताराची खुणा कशी ताणें म्हाका आनी बार्नाबासाक हात दिलो. गरिबांचो मात उगडास करूंक ताणें आमकां सांगलें तर तेंच करूंक हांवूय जतनायेन वावुरून आयलो. पूण केफास आंतियोकेक आयलो तेन्ना हांवें ताच्या तोंडार आड गेलो कित्याक तो खरी ते सारकें न्हय आसलें. जाकोबाचे कांय सांगाती येवचे आदीं तो विदेशा बराबर जेवतालो पूण ते हेतूच सुनोतीच्या पक्षांतल्या मनशांक भिवन तो इलो इलो फाटीं सरलो आनी ताचे थंय पयस रावलो. आनी हेरा जुदेवांनी ताचे फटोवणेची अशी देख घेतली की बार्नाबास पर्यान तांकां लागून तेच दोंगेपण करूंक पावलो. पूण शिवोट्टमानाच्या स्वता प्रमाणें ते नीत सारकें चलयनात म्हूण पळयतच सगल्या हुजीर हांवें केफासाक म्हणलें जुदेव जावनूय तूं विदेशी कसो आनी न्हय जुदेव कसो जियेताय म्हणटच विदेशांक जुदेवांची चाल पाळूंक लायता तें कशें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब सगल्या संवसारान वचात शिवोट्टमान परगटात. म्हणुया सगल्या संवसारान वचात शिवोट्टमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सर्वय पोरजाणो यावेक नावाडात. जबाब सगल्या संवसारान वचात शिवोट्टमान परगट करात. ओचोळ मोगाची ताची तीर कशी दोयाळ आमचो देव सासणांक विस्वाशी. जबाब सगल्या संवसारान वचात शिवोट्टमान परगट करात. उद्गार Soy, 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 देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिला. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. Soy, 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हळें, सायबा, जुवांवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तूंय आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपतो ग्रास दिसाचे दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां बोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसलेल्यांक सगल्यांक आमी बक्षिता, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भयणी भावांनो, एका इस्कॉलांत खंय 30 आनी 4 वर्सां उदीक काम केले उपरांत एक टिचर, एक शिक्षक रिटायर जाताली. सगळीं भुरगीं खंय आनी ताचो दुसरो स्टाफ मेंबर तिका खूब मायेमोगान पळयताली. ती एकदम बरी आसली, मधुर काळजाची, तरी आसतना स्ट्रिक्ट आसली. ती भुरग्यांक समजताली आनी आपल्या दुसऱ्या स्टाफ मेंबरां बरोबर बरे भाशेन चलताली. तिच्या फेरवेल दोबाज्या सुमयार जायत्यांनी खंय तिका खूब खूब वाखाणली. बरी टिचर, एग्जाम्पलरी, बरी देख दिवपी, मोगाळ, भुरग्यांक समजोवपी असली टिचर. कोणे तरी तिच्या लागीं विचारलें, टिचर, तूं येताय, आमकां सांग तुज्या जिविताचो गूट. तूं एक आवय, तूं एक गोरकान, तूं सर्विसेक येता, हांगा शिकोवपाक येता, जायते प्रश्न तुका आसात गोंय कडेन. कोण गूट तुज्या हे बरेपणांचो? आनी तिणें सांगलें, खंय हांव इस्कॉलाक येवच्या आदीं तोडोगूत मागणी करता, सायबीण मांयक उलो मारता आनीक देवा लागीं मागता 3 वस्तू. टू लव मोर, टू हेट लेस एंड फॉरगिव क्विकली. चड मोग करूंक, थोडें दुसऱ्याक दुखोवंक आनी रोखडेंच भोगसणें दिवंक. To love more, hate less, love, forgive quickly or quickly forgive. बामुडीन आयचें शुभ वर्तमान हे शिक्षकाचें जिवीत आटापता आनी आमचें एक एकल्याचें जिवीत आटापता. भाग्योन लुकास आमचे बापा जे मातयेवाच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा आनी तें आमी दिसा दिसपटें वापुट्टा, हें धाकटुलें, पूण हातूंत सगळें आटापलेलें आसा. आमच्या जिविताचें धोरण कशें जावंक जाय. भाग्योन दिनास de Loyola, जेजुईत संस्थेचो फुडारी आनी फावंडर, तो अशें म्हणटालो, ad maiorem Dei gloriam. सगळें देवाचे व्हडी मोहिमेक, टू द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, इंग्लीश भाशेन ad maiorem Dei gloriam. सगळें देवाचे मोहिमेक. आनी देखून जेजू आपल्या शिसांक मागणी करूंक शिकयतना
हें करूंक शिकयता. सगळें जें आमी करता तें देवाचे मोहिमेक. आमी सकाळीं उठ्ठा ते राती न्हिदोपर्यंत आमचें आख्खें जिवितूच एक निरंतर देवाक वाखणणी मोहिमा दिवपाचें आमचें कार्य. आनी जेन्ना तें आमच्या मनांत आहा तेन्ना आमी सोंपेपणी दुसऱ्यांचो मोग करूंक, दुसऱ्यांक हेटलेस आनी रोखडेंच भोगसणें दिवंक तयार आसतले. सोंपें न्हय बाबा म्हणून देखून जेजू म्हणटा आमी मागणें करता तेन्ना हे भाशेन मागणी करूं. देवाची मोहिमा वाखणणी, देवाचें राज सोदात. बाबा भयणी सगळें दोयाळ मोवाळ काळजाचीं जायात आनी भोगसणें दियात. आमच्या रिणांत आसलेल्यांक सगल्यांक आमी भोगशिता तशें आमची पातकां बोगोस. तूं आमकां बोगोस जे भाशेन आमी आमच्या रिणांत आसलेल्यांक भोगशिता. सो भोगसणें दिवन आनी घेवन आमी देवाचो विशेश गूण आपणायता. राज बावंबुडीन घरा वयता आसतना हे शिक्षकाचो, हे टिचरीचो आमच्या मनांत उगडास हाडूया. टू लव मोर, टू हेट लेस एंड टू क्विकली फॉरगिव. अशें आमी करीत जाल्यार देवाच्या संबंदांत आमी वाडत वयतल्या. आमकां जाणें देख दिल्या तो जेजू ह्या अवताराचेर येतलो. ताणें मरोपर्यंत आनी अवतार आनी खुर्सार आसतना पर्यंत आपल्या दुस्मानांक पर्यंत भोगशिलें. आमकांय भोगसूंक, आमकांय दुसऱ्यांची दया करूंक, काकूट दिवंक आपयता. ताचीच कृपा हे मिसांत मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. आमची सगळी गुपीत चिंतना. C3 पान 19, C3 पेज 29. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. सर्वेश्वरा आमचे मोगाळ बापा, हें बलिदान आमच्या हातांतल्यान तूं मानून घे आनी आमच्या दिसा दिसपटे जिवितान तुजो आनी आमच्या भाव भयणांचो मोग करूंक, काळजांतान एकामेकाक भोगसूंक आनी तुजें भोगसणें आपणावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराक उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शास्त्रीचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय
नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलो. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटा. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नामी येता तुका सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही आमची देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुबीच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्याक शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. तुमचे रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकेंचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू. सर्वेस्परा तुजे चाकरा फिलोमेन आमची काकूट कर. ह्या संवसारांत ती तुवें आपोवन व्हेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या बामणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोंडूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनान. आमेन. देव आमचो मोगाचो बाय आनी आबा बापा म्हूण आमकां उलो मारूंक शिकयता. जेजू आज कुशालकायेन ताणें शिकयलेलें मागणी म्हणटना देवाचो आनी एकामेकाचो उदीक आमी मोग करूंक, थोडो द्वेस करूंक आनी रोखडींच बक्षणें दिवंक तयार आसून बरोबर बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज चमकयो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगस. आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन जांभळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेप्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो जिवो जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता. ताचे भाशेन आमी सगल्यांचो भोग करून दुस्मानांचो मोग करून काळजांतान दुसऱ्यांक भोगसूं आनी बापाची भुरगीं जावं. हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया. जेजू भाशेन आर 10 पान 170 आनी 9 आर 10 पेज 179.
प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे बाप्पा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुझे जिवान आमकां भरूं हे परी सद्दां तुज्या मोगान एकवटून आमच्या भाव भयणांक भोगसून सासणान तोखता तसलो फूड आमच्या जिवितांत आमी काडून पाव हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमिया वरवीं. आमेन. पियाले मोरोड वाठारांत आमची भयण फिलोमेना पिंटो अंतरल्या. फाल्यां सांजे 4 वरांचेर तिचो इंत्यूर तिचे बसत मागुया आनी तिचे दुखेस्त कुटुंबाक आमची बुजवण. आज सांजे 5:30 वरांचेर तेस उपरांत आमचे नोवेनांचे मीस माशेदाले जिलाले आनी फ्रांजाले मोरोड सेवा धर्मांची रीत करतली, मांडावळ करतली मिसाची. तेर्स 5:30 उपरांत मीस. आज आमची सिनियर सिटीजन्स बोट क्रूज ओवर रिवर मांधवी वेतात. सकाळीं 9:30 वरांचेर 60 जाणां आसात. तांकां आमी बरें हांव दिता. तांची जनरल बॉडी मिटींग 8 तारखेर सांजे 4:30 वाजता. आमचे अपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर अपोस्टला देवरसांव हाचे वांगडी मेळटले 7वेर म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सांजेचे 6 मीस जाले उपरांत अपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर अपोस्टला देवरसांवचे वांगडी तांणी सगल्यांनी ही जमातीक हाजीर जावंक मागता. तांचे वॉट्सॅपाचेर मॅसेज गुडी पाठयले जाईल. सांजे 6 वरांचेर मीस. ते उपरांत अपोस्टला देवरसांव वांगड्यांची जमात आसतली. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझे